गोयचो जो पावर मिनिस्टर आसा बाब निलेश काब्राल, द पावर मिनिस्टर ऑफ गोवा, आय थिंक ही हॅज लॉस्ट हीज मेंटल बॅलन्स. ही इज मेकिंग सम इन्सेन स्टेटमेंट्स. तो कितें तरी उलोवपाक लागता, ताकाच खबर ना कितें उलयता तो. आयज खंय तरी उलयतच ना खंय ताणें स्टेटमेंट काडलो आनी ताणें आयलो आनी म्हजेर तोमको मारलो खंय की सगळे म्हणटात काँग्रेसाचे आमदार बीजेपीत गेल्या मागीर प्रतिमा आपांत वचूना. अरे बाबा, आय विल टेल यू, म्हाका दिशिल्लें तूं खंय तरी शिकलेलो भुरगो, कितें कॉन्स्टिट्यूशन आनी कायदो जाणा म्हणून. एक कोणे एक इलिटरेटान अनपड मनशान म्हणलेलें जातालें, तुज्या जे गेल्यात काँग्रेसींतले आमदार जे जिखून आयिल्ले ते ओवरनायट रात्यां भितर चोरां भाशेन जे बीजेपीत गेल्या त्यांनी डिफेक्शन केल्लो आसा, त्यांनी लोकांचे मतां बरोबर छेड केल्लो आसा, त्यांनी लोकांचे मतां चोरिल्लीं आसा. दे हॅव रॉब्ड द पिपल्स मॅन्डेट. वेरेज मी प्रतिमान कोणाचे वोटां बरोबर छेड करूना, प्रतिमान कोणाची वोटां चोरुना. प्रतिमा आशिल्लें काँग्रेस पार्टीत 24-25 वर्सां हांवें काँग्रेस पार्टी खातीर काम केलें. हांव सदांच ह्या निलेशाच्या सरकारा अगेन्स्ट, बीजेपी सरकारा अगेन्स्ट इनजस्टीस जावं खंयच्या बायलेचेर कितें मारगाय जावं कितें अत्याचार जावं हांव वतालें. हांवें हेंचे दांडे देखून खाल्या, हांवें हेंचे केसीस देखून आजून घेवन आसा. बट प्रतिमा डीड नॉट चीट पीपल. प्रतिमा डीड नॉट रॉब पीपल्स वोट्स एंड वेंट टू बीजेपी टू बी इन पावर. प्रतिमा रिजायन्ड. प्रतिमान काँग्रेस पार्टीत मेंबर आशिल्ले, प्रेसिडेंट आशिल्ले, पार्टींतल्यान रिजायन करून रेस्पेतान गेलां. आनी दुसरें सांगपाक सोदता, जेन्ना हांवें 25 वर्सां काम केल्लें एकूच पार्टीत आशिल्लें, पूण जेन्ना 2 वर्सां फाटीं MP सावथ गोंया MP टिकेट म्हाका फायनलायज जाल्ली, तेन्ना जे काँग्रेसाचे जाणटेले जे लिडर आसले त्यांनी म्हाका घात मारून म्हजी टिकेट काडून दुसऱ्याक दिली. तेन्ना देखून हांव बरे भाशेन शिस्तीन रावलें, काम खूब केलें. जेन्ना फावो नाशिल्लें तेन्ना ZPची टिकेट हाडून म्हाका फोर्सफुली बसयलें इन द इंट्रस्ट ऑफ पार्टी म्हणून. तेन्ना देखून म्हाका सॅक्रिफायस केल्यार देखून हांव बसलें. पूण तुमकां सगळ्यांक खबर आसा, हे जे काँग्रेसाचे जाणटे आसात ते चड करून लुईझीन फालेरो सपोर्ट करपाचे सुवातेर कसो केरला धांवून गेलो आनी तेणें सपोर्ट करूं ना ते सगळ्या नागरिकांक खबर आसा. जेन्ना म्हज्या फाटेक सुरी तोपली ह्या ओल्ड लिडर्सान काँग्रेसाचे, जेंकां आमचे भाशेन क्लीन भुरगीं, कमिटेड भुरगीं, डायनेमीक जे काम करपाक सोदता, न्यू फेसीस ते दिवपाक सोदना, फक्त आपले बायलेक, आपल्या भावाक, आपल्या चलयेक, आपल्या चल्याक दिवपाक सोदता, ते आमकां सोंसूं नजो म्हणून हांवें रिस्पेक्टान रिजायन करून भायर सरलें. आतां दुसरें, बाब निलेश, तुवें लायटीची बिलां म्हारग जाता ताजेर कितें उलयचें आसलें. लोक सांगतात, हांव तेन्ना दारांत वता, आतां हांव ग्रावंडार काम करतां. ग्रावंडार काम करतना लोक सांगतात, बाय पळय 3,000-4,000 बील आयलां. गरीबांतलो गरीब 2 फॅनां 1 बल्बाचेर आसात, तांकां देखून 2,000-5,000 बिलां येतात. ती आमकां सांगतात, ताजेर लक्ष घालपाचें तुवें. आयज खंय तरी पोल्स कोसळून पडपाल्ले, न्यू पोल हाड म्हणून आमी जेन्ना आवाज उठयतात तेन्ना तुमी रिप्लेसमेंट करपाक वतात. स्ट्रीट लायट्स पेटना तेन्ना तुमी वतात. सो हांव सांगपाक सोदतां, तुवें पळय स्टेटमेंट केलें डिबेटीत, तुवें फ्रस्ट्रेशन तुजें दाखयलें डिबेटीत, तुवें तुजे बॉडी लँग्वेजाचेर कळ्ळी की डिबेट तूं फेल जाला म्हणून. तुवें सांगलें गोंयकारांक आमी लायट दिवपाक शकनात, 300 युनिट देखून दिवपाक शकनात. जातालें जाल्यार घट्स आसलें जाल्यार 300 युनिट दिता म्हणून सांगचें आसलें. पूण ना, तुवें म्हणलें आमी फ्री दिवपाक शकना. म्हळ्यार तूं एंडोर्स करता की टॅक्स पेयर्साचे जे पयशे आसा थंय तुमी लोकांक न्ही विकते घेवपाक, ह्या आमदाराक न्ही, काँग्रेसाच्या आमदाराक न्ही विकते घेवपाक ते. म्हळ्यार तूं एंडोर्स करता की टॅक्स पेयर्साचे जे पयशे आसा थंय तुमी लोकांक न्ही विकते घेवपाक, ह्या आमदाराक न्ही, काँग्रेसाच्या आमदाराक न्ही विकते घेवपाक ते लोकांचे टॅक्स पेयर्स मनी तुमचे कडेन आसा म्हणून. पूण तुमचे कडेन लोकांक फ्री लायट दिवपाक वो बिलां कमी करपाक लायट पयशे ना म्हणून. आनी लास्ट जेन्ना तूं सांगता इलेक्ट्रिसिटी आमी हे संवसारांत कांयच फ्री मेळना तेजे दाखोवन दिता, तूंच म्हणलें, तुजे तोंडान म्हणलें आमी हे संवसारांत कांयच फ्री दिवपाक शकनात. म्हळ्यार तुवें सिद्ध केलें की जेंकां तुवें हेंकां 17 जाणांक ते आशिल्ले काँग्रेसांतले तांकां आमदाराक न्ही बीजेपीक घेतले पावरान रावपा खातीर, म्हळ्यार तुमी ताका विकते घेतले म्हणून तुमी दाखोवन दिलां. आनी बाब निलेश काब्राल, लज तुका, हांव तुका भियेना, तूं मंत्री आसत, बट सत्य उलयता तो मनीस केन्नाच भिना. शेम ऑन यू. आनी डिफेक्शन ऑन लॉ कितें तें न्ही, म्हजे कडेन मातशें ट्युशन घेवपाक यो, हांव तुका फ्री ट्युशन दिता.